नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या PHDच्या 118व्या वर्सुकी सत्रांत वांटो घेतलो. G20ची बसका आणि चंद्रयान 3चे चंद्राचेर यशस्वीरित्या देवप आणि बायलांचे 33% आरक्षणाक मंजुरी मेळिल्ल्या कारणान भारताच्या दरेक क्षेत्रात उर्बा निर्माण जाल्या अशें ह्या वेळार उलयतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. एका वेळार मेक इन इंडिया प्रोग्रामाचे लोक फकाणां करताले. आयज भारत उत्पादन क्षेत्रात आघाडीचेर आसा. भारत 2027 मेरेन संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जातली आणि भारत 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र जातले अशेंय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई गति का अनुभव हम सभी लोग कर पा रहे हैं. G20, चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनात 2020-21 वर्साचे राष्ट्रीय सेवा येवजण पुरस्कार भेटयले. समाजा खातीर उत्तम सेवेची येवजण केल्ल्या बद्दल 52 जाणांक हे पुरस्कार राष्ट्रपतींनी भेटयले. ह्या कार्यावळीत खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आणि केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक हांणी ह्या पुरस्कार सुवाळ्यात वांटो घेतिल्लो. कर्नाटकात आयज कन्नड समर्थकांनी शेतकारी संघटनेच्या पालवान कर्नाटक बंदाचें आयोजन केले. हो बंद कांय घडणुको सोडल्यार शांतिकायेन चलता. बंगळुरू आणि राज्यांतल्या हेर वाठारांत स्कुलां आनी कॉलेजी, दुकानां आनी व्यापारीक आस्थापनां, मॉल आनी सिनेमाघरां बंद आशिल्लीं. टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा चालकांनी आपली वाहनां बंद दवरिल्लीं. बंगळुरूत सरकारी बशी आणि मेट्रो ट्रेनी सामान्य रुपान चलताल्यो. कावेरीचे उदक तामिळनाडूक दिवचे ह्या लवादाच्या आदेशा आड हो बंद पुकारिल्लो. ह्या बंदात कांय फिल्म स्टारांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. मनशाचेर हल्लो करपी ठरावीक जातीच्या श्वानाचेर गोंयांत बंदी घालतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. संवसारीक रेबीज दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, उपमहापौर संजीव नाईक हाजीर आशिल्ले. प्राण्यांकडेन वेवस्थीत संवाद साधल्यार ते आपले आयकतात. प्राण्याक आपल्या कुटुंबातलो एक सदस्य म्हणून तांचे कडेन वावरूंक जाय. कांय लोक छंद म्हणून कुत्रे पाळटात पूण तांचे लसीकरण करिनात ही वायट गजाल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. कित्याक आमी रॅबीज कंट्रोल स्टेट म्हणून बाकीचे बरेच जाण आपल्या पॅशनी खातीर कुत्रे हाडून घरान दवरता, बट दे आर नॉट डुईंग द वॅक्सिनेटेड. हांव समेस्त गोंयकारांक हांव अपील करता की तुमी जर डॉग हाडटा आसत, म्हणजे सर्टन ब्रीड वी वॉन्ट टू बॅन, वॉट टायप ऑफ इट इज. पयर आमी म्हणटाले की ते सर्टन ब्रीड ज्यो सामक्यो आसा त्यो आमकां बॅन करपाक जाय स्टेटीन दवरून उपयोग ना, कारण दे आर मॅक्झिमम डायरेक्टली अटॅक करता. दे आर अटॅकिंग स्पेशली ऑन द ह्युमन. डायरेक्टली अटॅक करून तांकां दे आर ऑल्सो म्हणजे घरांत दवरता ताका ते वॅक्सिनेटूय करिना. सो दॅट समेत गोंयकारांक सांगता तुमी एट प्रेझेंट एटलिस्ट म्हणजे ऑल द डॉग्स हॅव वॅक्सिनेटेड फॉर द रेबीज वॅक्सीन. Even though we are starting with the sterilization process in future, Mission Rabies is submitting the project to us, and if entire dog from the state we are doing the sterilization process step by step. We are doing the sterilization to keep the control on the population of the dog. अस्तंत बंगालात बायलांचेर जावपी गुन्यांवा आड केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी खर टिका केली. बायलांचेर जावपी गुन्यांवाक अस्तंत बंगालाचे प्रशासन आणि पुलीस जापसालदार आसात अशें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी सांगले. पूल ऑफ ब्लड के अंदर खून के बीच में लाश मिली है जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए. और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार
महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीजों से स्थापित होता है। मायमोळे, आंबुल्लोर, बागबाट, बेपकी, कमला, वैलेतळे, लामगाव, मोयंगर, व्हडले धाकटे तळे ही 9 थळा पाणथळा वाठार म्हणून घोषित करपाची प्रक्रिया राज्य सरकारान सुरू केल्या। या संबंधान हरकती सादर करपाक 60 दिसांची मुजत राज्य सरकारान दिल्या। हरकतींचो विचार करून निमाणी अधिसुचोवणी जारी जातली। तळ्यांचे क्षेत्रफळ, बफर झोन तशेंच प्रतिबंधित कार्यावळींचो उल्लेख मसुद्यात आसा। राज्यांतल्यो 72 तळयो वा झरे पाणथळ वाठार जाहीर जावप शक्य आसा। पावण्यार कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करून तळे तशेंच झरी पाणथळ वाठार म्हणून जाहीर करतले अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी स्पश्ट केलां। दिवचलच्या गणेश भक्तांनी अनंत चतुर्दशीक आपल्या गणपतीचे विसर्जन व्हडा उमेदीन न्हयेत केले। सुरवेक गणरायाच्या मुर्तीची मिरवणूक काढून फुगोट्यांच्या गडगडाटान आणि गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगिन्यात ह्या जयघोषान सार्वजनिक गणपतीक निरोप दिलो। ताची ही काय खिणचित्रां। चीनात हांगझोऊन सुरू आशिल्ल्या आशियाई सर्तीत आतां मेरेन 32 पदकां मेळ्ळ्यात। हातूंत 8 भांगरा, 13 रुप्या आणि 12 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा। आयज 10 मीटर एअर पिस्तॉल रायफल सर्तीत भांगरा पदक मेळ्ळें। पलकीक भांगरा पदक जाल्यार ईशाक रजत पदक फावो जालें। आयज सकाळीं 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन प्रकारान भारताच्या दादल्या पंगडाक भांगरा पदक मेळ्ळें। 10 मीटर एअर पिस्तॉल प्रकारात भारताच्या बायल पंगडाक रुप्या पदक फावो जालें। टेनिस दोट्टी गटात भारताच्या साकेत आणि रामनाथन जोडीन रुप्या पदक मेळयलें। और मुझे खुशी इस बात की, जहां एक बार सूखा पड़ा था पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में, इस बार शूटिंग में सुधार हुआ, कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और ये हमारे भविष्य के लिए जो ओलंपिक्स हम 2024 में पेरिस में खेलने जाएंगे उसके लिए भी सबका मनोबल और बढ़ता है इससे। I had received a lot of support from National Rifle Association, SAI and TOPS, and they had given us all the great accommodation which were all needed for our great success in shooting in Asian Games, and all this was possible because of the support, and for this I'm really grateful, and I hope with this support we can even achieve much more. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।